कंट्रोल रूमाच्यान कॉल आयले की भुईपाल चेकपोस्ट आणि एटीजाच्या मध्ये झाड पडलं आणि रस्तो ब्लॉक झाला असा. इमिजिएटली टर्नआउट केला आम्ही विथीन 30 सेकंडात आणि पळयला की दोन्ही लाईन ट्रॅफिक जाम जाल्ली. आम्ही 2 इलेक्ट्रिक कटर आणि एक पेट्रोल कटर विकून 15 मिनटां भितर आम्ही ट्रॅफिक क्लियर केली. नमस्कार. सध्या आम्ही भुईपाल सत्तरी हांगासर आसा आणि कांय वेळा पयलीं हांगासर गुलमोहराचें झाड मेन रस्त्याचेर पडलेलें आसा. आमी पळोवंक शकता की हांगासर झाड पडलें आणि ताका लागून मेन जी लायटीची वायर आसा ती तुटलेली आसा आणि तशेंच आतां हांगासर फायर ब्रिगेड येयलेली आसा आणि ते रस्तो हांगासर रस्त्याचेर झाड काडटा. तशेंच सकाळी दुपारचो दनपारचो टायम आसल्या कारणान हांगासर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक जाता. मेन म्हणजे हांगासर जेन्ना झाड पडलें त्या टायमार कोणूच नासलेलें ताका लागून मोठी जिवीतहानी टळ्ळी. पूण दनपारचो टायम आसल्या कारणान जे स्कुलाचे भुरगे आसा ICDचे भुरगे आसा ते मोठ्या प्रमाणात हांगासर वाहतूक कोंडी जाला ताका लागून हांगासर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी जाल्ली आसा. वाळपेच्यान येतात ती तशीच पणजेच्यान येतात ती. आतां हांगासर स्थानीक लोक आहा ते सुद्दां फायर ब्रिगेडीक वाळपे अग्निशामक दलाक मदत करतात. भुईपालच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.